भारतान पॅरिस ऑलिम्पिक सर्तीत 6 पदकां मेळयली। ह्या पदक जैतिवंत खेळगड्यांचेर इनामांचो आता पावस पडटलो आणि पडपाकूय जाय। हे खेळगडे लाखात न्हय तर करोडात एक। कांस्य पदक मेळोवपी हॉकी पंगडाचे 16 जाण आणि 5 वैयक्तीक पदक जैतिवंत खेळगडी धरले जाल्यार 141.72 करोड लोकां मजगती फक्त 21 जाण। हिशोब केलो जाल्यार सुमार 6.25 करोड लोकां मजगती एक पदक। जर तर वांटेकार सर्तकांचो हिशोब केलो जाल्यार 141.72 करोड लोकांतल्यान 117 ऑलिम्पियन्स, 1 करोड 21 लाख लोकां मजगती एक ऑलिम्पियन। सगळ्यात चड 600 परस मायज एथलीट्स यूएसएचे आशिल्ले, तांची लोकसंख्या 33 करोड। जपान सारख्या 12 करोड लोकसंख्या आशिल्ल्या ल्हानशा देशात 400 परस चड एथलीट्स धाडले। बाकीच्या देशांतल्यान येता त्या एथलीट्स परस आमचे एथलीट्स उणे कित्याक काय? हो प्रश्न सामको गंभीर आसा आणि सगळ्यांक पडपाकूच जाय। आमच्या देशात कोण एथलीट्स पदक जिखलो काय साबार वाटेंतल्यान इनामां येतली, सरकारी नोकरी, प्रायव्हेट नोकरी, पैसे, गाडयो अशे साबार ऑप्शन्स ताका मेळटले। आमकां आमचे एथलीट्स पदक जिखल्या उपरांतूच कित्याक दिसता आमी फक्त जो एथलीट्स बायपास येता किंवा आपल्या मेहनतीन पदक जिखता ताका कित्याक सेलिब्रेट करता? आमी अशे खेळाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक तयार करिना जाका लागून आमकां सेलिब्रेट करपाक आणि एथलीट्स मेळटले? जर तर आमी एथलीट्स तयार करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक लागले जाल्यार हाचो रिजल्ट 100% मेळटलोच आणि हाचे उदाहरण लेगीत आमच्या फुड्यान आसा। 2018 ह्या वर्सा तेन्नाचे मुखेलमंत्री नवीन पटनायक हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या ओडिशा सरकारान हॉकी इंडियाक स्पॉन्सर करपाक सुरवात केली। ओडिशा सरकाराच्या आदारान भारतान हॉकीन नवो जीव आयलो। हे पार्टनरशिप उपरांत भारतान टोकियो 2020 ऑलिम्पिकात कांस्य पदक मेळयले। 1980 मॉस्को ऑलिम्पिक भांगरा पदकच्या 40 वर्सां उपरांत भारताचे हे हॉकीचे पहिले पदक आशिल्ले। हेरांनी ह्या उदाहरणाची देख घेवपाची गरज आसा। जिखल्या उपरांत सेलिब्रेट करप गरजेचे, मात ह्या जैता खातीर एथलीट्स तयार करप चड महत्वाचे आसा। पढोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब हे आमच्या तकलेंत ल्हानपणासावन घातला। खेळपाक गेले जाल्यार अभ्यास करना म्हूण घरच्यांचो मार पडटा। आमच्या शिक्षण वेवस्थेत खेळांचेर भर अजिबात ना। विकातले 1-2 पीटी पिरियड असतात, ते सुद्धा बाकीचे विषयाचे शिक्षक आपले सिलेबस पुराय करपाक वापरतात। अशें आसून लेगीत आमकां भरघोस पदकां जाय, मात ती जिखपाक आमी आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिनात। आता न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 लागू जाल्या, तातूंत स्किल बेस्ड एज्युकेशनाचेर भर दिला, मात जी फिजिकल फिटनेस जाय ताचेर काय विशेष अशें लक्ष दिवंक ना अशें दिश्टी पडटा। आणि एक गजाल आसा जी आमच्या देशात प्रामुख्यान घडटा, ती म्हणजे चडशे खेळा संघटना पॉलिटिशियन्स चलयतात, जांकां खेळांतले ख सुद्धा खबर नासता। ते आपल्याक जाय तांकां सिलेक्ट करून पंगडात घेतात आणि जो खरो प्रतिभावान आसता तो एथलीट खंय तरी फाटी पडटा। हे पॉलिटिशियन्स आपल्या फायद्या खातीर खेळाचे लेगीत राजकारण करतात। ज्या तरेन हेर देशांनी प्रतिभावान एथलीट्स ल्हान वयाचेर वळखून तांकां ट्रेनिंग आणि हेर गरजेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर दितात, तशें भारतानूय जावप गरजेचें आसा। भारत 2036 वर्साचे ऑलिम्पिक सर्तीचे येजमानपद मेळोवचे यत्न करता, ते खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारपाक व्हडा प्रमाणात खर्च जातलो। मात ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर खर्च करून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरनासतना दवरचे परस एथलीट्सच्या ट्रेनिंगाचेर खर्च करप फायद्याचे थारतले। फुडल्या ऑलिम्पिक्सात हे एथलीट्स पदकां घेवन येतले। तशेंच जेन्ना ऑलिम्पिक खातीर फुडारात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जातले, ताचो बेस बरो वापर लेगीत सुनिश्चित जातलो। देव बरें करूं।